जोनस आनी निनिवेच्या लोकांची नवसरणी. भाव भयणीनो, कितें भाशेन हें पुस्तक बरोवपी जोनसाचे आपलेच परजेचेर एके भाशेन कांटाळो आयिल्लो तसलो बरोवपी. फ्रस्ट्रेटेड विथ हीज ओन पीपल म्हणटा ते इज्रायलाचे लोक, आनी तांचेर हें जें बरेपण देवान दिल्लें पूण ती मानून घेनात आनी आपलें मन बदलूंकूच तयार ना. त्या पासत दुसऱ्यांचेर एक नदर मारता. निनिवेचो लोक म्हणटा तो हे परजेंतलो लोक न्हय, पूण हे परजेंतलो भायर सरलेलो लोक, पूण एक व्हडलें शार, जशें आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां. नांव आसा तें शार. थंयसर सगलें मेळटा, सगलें जाता, सगळे तरेचें पातकूय थंयसर आसा. कित्याक जेन्ना आमची उदारगत जाता, जेन्ना आमचीं शारां वाडटात, आमचे लागीं दुडू गिरेस्तकाय जाता, तेन्ना तातूंत भितर पातकूय वाडटा. हें आमी सगळे कडेन पळयता. तेच भाशेन निनिवे शारांतूय सगळे तरेचें बरेपण आयलोलें, उदरगत आयलोली, जाल्यार असल्या वेळार पातक भितर सरलोलें, सगळे तरेचें पातक. आनी देखूनच इज्रायलाचो लोक हो जुदेव लोक ते परजेक एके भाशेन वायट नदरेन पळयतालो. वायट नदरेन म्हणल्यार देवान तांचेर खास्त धाडपाक जाय तो लोक वायट, तो लोक बरो न्हू, तो लोक चोर, तो लोक नागवणो, तो पर्दुवारी, हे सगल्यो वस्तू तांचे विशीं हो इज्रायलाचो लोक म्हणटालो. आनी असल्या वेळार जोनस प्रवादी जो जुदेव, देवान जेन्ना ताका आपयलो, चल उठ आनी हे परजेक वचून संदेश दी, तांकां वाचूं दी, कित्याक देवान हे परजेचेर खास्त धाडपाक निर्णय घेतलो. आनी जोनस रावतालो केन्ना काय ही देवाचो राग, देवाची नीत ह्या लोकांचेर येतली, ती आमकां पळोवंक मेळटली. खुशाल जावपाक तांचें निसंटन जाता तें पळोवंक. तर असल्या वेळार जोनसाक जेन्ना आपयल्लो, जोनस पळून गेलो पयलो, येवंक ना. आनी मागीर देवान काडून ताका त्या दर्यांत उडयलो, त्या माश्यान ताका हायलो आनी व्हरोन निनिवेच्या गांवांत ताका ओंकलो. ही काणी आमी सगळीं जाणा. भाव भयणीनो, देव एक चान्स दिता हे निनिवेच्या लोकांक, एक सयेग नवसरणी करपाक. ह्या प्रवाद्याक, जो प्रवादी तयार नासलो वचपाक, ताका देव पावयता. आनी ताणें देवान दिल्लो हुकूम शेकी मानून घेतलो आनी हो साद घालो. 40 दीस आनी हे परजेचें निसंटन जातलें. देव तुमकां खास्त लावपाक वयता. आतां परतून जरी तर आमी इज्रायलान येयत जाल्यार हो ताळो परतून इज्रायलान गाजला. जुदेव लोकांक जायते फावटी हो संदेश मेळ्ळा, परतून म्हजेशी येयात. देवान तांकां उलो मारला. आनी तरी आसतना ही पोरजां निबोर मानीची, निबोर काळजाची, कशीच आपली नवसरणी करपाक सोदना, परतून त्याच रेबडान पडटा. आनी उरलेलें आमी जाणा कशे भाशेन ह्या लोकांन मानून घेतलें. आयज जरी तर आमी आमचेर नदर मारली जाल्यार आमी खंय आसा गाय, आमी खंयची परजा? आमी असली निनिवेच्या शारा भाशेन सगळेंच पाड पडलेलें आसा, पातक खूब वाडलेलें आसा, आमचे लागीं गिरेस्तकाय आसा, उदारगत आसा, आमचो लिवींग स्टँडर्ड म्हणटा तो वयर चडलेलो आसा, आनी देखून आमकां मोद मारला. असली आमी इज्रायल परजे भाशेन आमकां संदेश मेळत आसात, आमकां नवसरणेक उलो मारीत आसात, तरी पूण आमी निबोर काळजाची. आमचें वायट आसा तें आमी पळयना, पूण दुसरीं जीं कोण वायट तें आमकां दिसती पडटा, तांकांच पळयता आमी. सगळीं आमचीं बोटां सदांच दुसऱ्या वाटेन. भाव भयणीनो, असल्या वेळार देवान कितें केलें तें आमी पळयलें जाल्यार आयज आमी खंय आसा तें आमी पळोवंक सोदता जाल्यार आमच्या दळडीरपणाचो पुरावो, द प्रूफ्स ऑफ आवर सीन आयज रस्त्यांचेर आहा. पळयात रस्त्यांचेर, आनी रस्त्यांचेर आमकां हें आमचें दळडीरपण सारकें उक्तें दिसती पडटा. एक एग्जाम्पल, आमच्यो आयज पंचायती आसा, तातूंत वचून पळयात, खंयच्याय पंचायतीन वचात, तांचे लागीं एक RTI घालून मागात. गार्बेज मॅनेजमेंटाक कितले पयशे येतात आमकां, कितले आमी मोडटा, कितलें काम चल्ललें आसा पळयात. आनी तुमकां रिपोर्ट जेरूल मेळटलो की आमकां जायते फंड्स आहा फॉर गार्बेज मॅनेजमेंट. आमचे पंचायतीन जरी तर वचत जाल्यार तुमकां मेळटलें आमचें काम जायतें जाता, आमचो तरी वाठार मातसो निवळ आसा.
जायते दुसरे वाठार पळयत जाल्यार रस्त्यांचेर आमकां कितें दिश्टी पडटा हें हांवें सांगपाक नाका. जेन्ना आमी प्रवास करता आमच्या ह्या रस्त्या वयल्यान खंयच्या आख्या गोंयच्या खंयच्याय कोणशांनी वसात, नदर मारता थंयसर गार्बेज. तरी आसतना आदीं कंपेर केलें आनी आतां कंपेर करीत जाल्यार आतां आमचो दुडू चड मोडटा फॉर गार्बेज मॅनेजमेंट. आयज आमचे लागीं STPs आसात, आयज आमचे लागीं डंपिंग यार्ड्स आसात, आयज आमी व्हडले व्हडले गार्बेज मॅनेजमेंटाचे प्लांट घालता. तरी आसतना कचरो वाडत आसा, मॅनेज जायना. प्रूफ हो पुरावो आमच्या धोळडीरपणाचो, लोकांच्या धोळडीरपणाचो. आयज मंत्र्यांक सायडीक दवरया, सरकाराक सायडीक दवरया, पूण आमचें धोळडीरपण जरी तर पळोवपाक जाय, तुजें धोळडीरपण पळोवपाक जाय, रस्त्यार पळय. तुज्या बाथरुमान वचून आरशान पळोवपाक गरज ना, वा तुज्या शेवकेशीन वचून आरशान पळोवपाची गरज ना, भितर कितें आहा तें पळोवपाक. जशें जेजून आमकां सांगलां, जें वायट आसा वो मेळेपण आसा, भायल्यान तावन जें येता तें आमकां कितेंच मेळें करिना. पूण आमचें भितरलें जें भायर चल्लां, वेस्ट जेनरेशन, जें आमी कशेय भाशेन कितलेंय सांगलें जाल्यार, कितलेंय अवेरनेस कर, कितलेंय दाखय, कितलेय व्हिडियो काड, तेंच करता, बंदूच जायना. वेस्ट जेनरेशन आमचें ल्हान भुरगीं पासून इस्कॉलांनी कितलें शिकयतात, तरी आसतना आजून पासून आमच्या भुरग्यांच्या मनान वचना, आमच्या तरणाट्यांच्या मनान वचना, ट्युरिस्ट येतात तांच्या मनान वचना, आमच्याय मनान वचना. क्रिएटींग गार्बेज इज आवर रायट अशें जाल्लें आसा. दॅट इज द प्रूफ, आमच्या धोळडीरपणाचो प्रूफ तो. आनी जरी तर हो प्रूफ आमचे लागीं आसा जाल्यार रस्त्यार आनिकूय आतां आमकां दिश्टी पडटा. आमचो लोक परतून परतून रस्त्यारूच आसता, डेली प्रोटेस्ट. आदीं जायनासलें, आतां सदांच जाता. हो प्रूफ धोळडीरपणाचो आमचे आमदार मंत्री आनी आमचे सरकार आसात तांचो, मॅनेजर्स जे आसात तांचो, ऑथॉरिटी जे आसात तांच्या धोळडीरपणाचो प्रूफ. लोक आयज रस्त्यार आहा, तेच भाशेन गार्बेज कशी, कांयच जायना. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, आमचे मुखार जरी तर हो प्रूफ आसा जाल्यार जायतीं जाणां आमचे मदलीं म्हणपाक पावलेलीं आसात, आनीक कांय बरें ना, जालें काबार. आमी निमण्या दिसाक आतां आमचेर सगलें येवपाचें आहा. ते निमणे दीस म्हणटात ते जे पवित्र पुस्तकान सांगल्यात ते येयले. हिंगा गोंयां आनी कांय जावपाचें ना. कितलेंय करात, कितलेय प्रोटेस्ट करात, सरकार आयकपाचो ना, आनी उद्योगपती जे आसात डिस्ट्रॉय करतात ते आयकपाचें ना. कितलेंय करात, आमची गार्बेज आहा ती निवळ जावपाचीच ना, अशें म्हणपी आमचे मदें आसात. थोड्यांनी जीव सोडलो जाल्यार तरी आसतना थोडे जाण मुखार सरून करतात काम. आजून पासून एक भरवसो आसा, अ होप. आनी आयज ही वाचपां आमकां होच होप दाखयतात. जेजून म्हणलां, जरी तर तुमकां खुणां जाय जाल्यार जोनासाचे खुणे परस आनीक व्हडली खुणां मेळची ना. जाल्यार जोनसाचो आवाज आयकून कितें केल्लें? पयलीं पर्जा उठली, तांणी मानून घेतलें. पर्जा उठली म्हणली तेन्ना आख्खी पर्जा उठोंक ना, हे पर्जेंतलीं थोडीं जाणां उठलीं, तांणी गोणान आंग पांगुरलें. तीं वचोन बसलीं ह्या गोबराचेर आनी दाखयलें की वय आमी मानून घेता, आमी पातकी, आमकां नवसरणीची गरज आसा. जेन्ना ही खबर राजाच्या कानार पावली तेन्ना राजान पुलीस धाडून तांकां भितर बंद करूंक ना, वो तांचेर केसी घालूंक ना. राजा आपुणूय देंवलो, आपले सदरे वयलो. आयज आमचे जरी तर लोक थोडे जाण उठलेले आसात जाल्यार आमचे सरकार जे आसात ते आपूण देंवनात आपले कदेली वयले. ते पुलिसांक धाडटात, ते ऑथॉरिटीज आसात तांकां धाडटात, कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स, हे सगळे आमचे लागीं ज्यो भांडावडी आयज करून दवरलेल्यो आसात तांकां धाडटात. काडून भितर उडय, बंद कर, केसी घाल. जाल्यार हो राजा निनिवेचो आपले सदरे वयलो देंवलो आनी आपुणूय बसलो. पयलो आपूण बसलो राजा, आनी त्या उपरांत ताचे मंत्री आसात तेय बीन, तांकांय बीन सांगलें. सगलो आख्खो मंत्री मंडळूय बसलो, देंवले आपले जुट्टे वेले. इतलेंच न्हय, त्या उपरांत ताच्या मंत्र्यांनी आनी राजान हो हुकूम आख्खे पर्जेक घातलो. पर्जे मदें जे कोणें आजून पासून उठूंक ना, आजून पासून बसूंक ना, आपली नवसरणी करपाक तयार जावंक ना, तसल्यांक हुकूम घालो. आनी हो हुकूम न्हयच फकत मनशांक पूण तांच्या जनवारांकूय लागलो.
इतली नवसरणी ह्या निनिवेच्या लोकांनी दाखयली. थोड्या लोकांनी सुरू केलें, राजान आपल्या मंत्र्यांक करपाक लायलें, मंत्र्यांनी सगल्यांक आपले परजेक करपाक लायलें, जनवरांक पासून करपाक लायलें. देवान तांचेर खास्त धाडपाची आसली ती निवारली, सुटली ही परजा. निनिवेचो लोक, भाव भयणीनो, ही खुणां जरी तर आयज आमी घेवपाक तयार ना जाल्यार आमचें निसणटण लागीं पावलां. पूण जरी तर आमी हो भरवसो धरून मुखार सरपाक सोदता जाल्यार आमचे मुखार आसा व्हडली खुणां जोनासाची आनी निनिवेच्या लोकांची. ही जरी तर देख आमी मानून घेतली जाल्यार आमच्या मंत्र्यांक, आमदारांक सरकार बदलतलो म्हूण रावत जाल्यार आमी फटवतलीं. पूण लोक जरी तर बदललो जाल्यार हो प्रोसेस आमकांय जावपाक शकता, आमी वाचूंक शकता. आमकांय जें आमचेर आतां वायट येयत आसा, दिसती पडत आहा आमकां, एकार एक जाग्यार जायत आसा आनी जायत रावतलें आतां ह्या दिसांनी. आनी मागीर पावस येता म्हणल्यार आनीक जावपाचें आसा. तयारी जावपाक जाय आमची. पूण व्हडांतली व्हड तयारी म्हणल्यार आमची नवसरणी. आमचें मानून घेवप की आमी चुकल्या, आमी देवा मुखार खालती जावप, ही व्हडांतली व्हड आमची एक आमकां हो चान्स जो आसा. तर भाव भयणीनो, हो चान्स घेवया, एकामेकाकूय आमी आदार दिवया हो चान्स घेवपाक. होच बरवसो धरून आमचें जिवीत बदलुया आनीक जेजू बराबर आमी आमचें नवसरलेलें जिवीत हे भेटेन बापाक भेटोवया.